माय मोगाचं युवकार हा मनीषा जाधव सुरू एक पळयाच्या हेडलाईन्स। आयतारा 23 जूनाक हवामान विभागाचो रेड अलर्ट, घसघसून रक्तलो पावस, गरजेची जतनाय घेवपाचो गोंयकारांक सल्लो। दाबोळे बदला मोपा विमानतळार देवतली कतार एअरवेजाची विमानां, कॅपिटल लिस्टाच्या हेतान सरकाराचो एअरवेजाचेर दबाव, संसदेत मांडटलो प्रश्न, सांगले कॅप्टन विरेटोन। शुक्रारा बायलांनी वडा उमेदीन मनयली वडा पुनव, गोवाची पिराय वाडची म्हण मागले देवाकडेन। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या कतार भेटी उपरांत फकत 2 दिसांनी कतार एअरवेजान कामकाज दाबोळच्या बदला मोपा सावन सुरू करपाचो निर्णय घेतलो। हाचे वयल्यान भाजपा सरकार थळाव्या गोंयकारांचे भलायके परस क्रॉनिक कॅपिटलिस्टांच्या हिताक प्राधान्य दिता हे सिद्ध जाता। दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरेटो फेर्नांडीसान म्हटला। संसदेत हो प्रश्न मांडटलो, फेर्नांडीसान सांगला। दक्षिण गोयचे खासदार कॅप्टन विरेटो फेर्नांडीसान कतार एअरवेजाचे कामकाज दाबोळे विमानतळावयल्यान नव्यान विकसीत जाल्ल्या मोपा विमानतळाकडेन व्हरपाच्या निर्णया उपरांत सरकाराचेर खर टिका केल्या। मुखेल विमान कंपन्यांचे स्थलांतराक लागून खास करून दाबोळे विमानतळाचो ग्राउंड स्टाफ आनी हेर कामगार बेकार जातले। विमान उद्देगाकडेन संबंधित व्यवसायांचेर व्हड परिणाम जातलो। तातूंत शेक, तारांकीत हॉटेल, दक्षिण गोंयांतल्या ल्हान दुकानांचो आस्पाव आसा, अशेंय ताणें सांगले। कतार एअरलायन्स जेन्ना बंद केले ऑपरेशन आनी शिफ्ट जाले आयच्या मोपा, दिस hasn't happened suddenly. The decision announced by Qatar was within 2 to 3 days of Pradhan Mantri Modi visiting Qatar. फाटल्या महिन्यांनी तर पैशात जेन्ना तांणी डिसिजन घेतले शिफ्ट जावपाक, तेन्ना प्रधानमंत्री मोदी कतार गेल्लो, दोहा गेल्लो। इज देर अ लिंक? आनी लोकांक दुबाव लागपाक लागला, कित्याक मोपा जेन्ना शिफ्ट जाता, मोर एंड मोर ऑपरेशन कोणाक फायदो जाता? लोकांक जायना। हे पळय, क्रोनी कॅपिटलिस्ट अराउंड मोपा प्रॉपर्टी घेतिल्ल्यो आसा, तातूंत आमचे मिनिस्टर्सूय इन्वॉल्ड आसात प्रॉपर्टी विकपाक, आनी जे काजिनो येवपाचे आसा तांकां फायदो जाता। बिकॉज हो सरकार जे पेडण्या पळय म्हणटा मोपा हाडला, ती जेन्ना आमी म्हणटाले स्वाभिमानी पेडणेकार, जी संस्कृती आशिल्ली ती डिस्ट्रॉय करून थंय काजिनो कल्चर, ड्रग कल्चर असलो कल्चर हाडलात। आनी इन द बार्गेन आमचे डाबोलीम एअरपोर्ट बंद करपाचो सगळो प्रयत्न आसा। आय विल रेज दीस क्वेश्चन in parliament. Whatever the ministers of this government, cabinet ministers made statement that GMR is putting pressure, it is coming true. So Ashotar airline shift zale, there will be no operations here and it will die a slow death. Kitle lok je directly or indirectly depend asa ya airport ache, the staff je kaam karta, be it airline staff, ground staff, taxi drivers, motorcycle pilots, गाडे आसा, शेक्स आसा, 5-star हॉटेल, सगळे थंय एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाता। आमचे गरीब लोकांक खूब जॉब मेळिल्ले आसा, जावं ते वेटर, जावं कुक्स, जावं स्टीवर्ड, सगळ्यांक जॉब रायट अप टील काबदराम आनी कोणा। म्हाका आतां आयकूंक येता सोशल मिडिया, जे आमचे गोंयकार इमिग्रंट्स आसा, गल्फाक काम करता और इवन युरोपियन, दे आर टेकिंग अ डिसिजन, देयर सम कॉल बीइंग गिवन इन द सोशल मिडिया, बॉयकॉट दीज एअरलाइन्स म्हण। एंड आई थिंक दे हैव अ राइट टू डू दैट, टू टीच लेसन टू दीज पीपल। एक्चुअली फॉल्ट इज नॉट ऑफ एअरलाइन्स, समवेयर द ऑथॉरिटीज आर हैंड इन ग्लव टू शिफ्ट देम। एक एअरलाइन्स करून शिफ्ट केल्या। दाबोळेचो विमानतळ बंद जावचोच ना हो जप करपी येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन ह्या विशयाचेर सादुरतायेन दिल्ली ही जाप। To the central government, our government will certainly take it up with the center as we have taken it up in the past.
I am sure my Honorable Chief Minister is going to Delhi. He will also take it up with Civil Aviation Minister. I will request him, but is it also not the job of the members of parliament being a central subject to take it up with the central government? It is their job. So everybody, if they play a role, I think the problem can be mitigated or solved. गोवा 365 खातीर हिरू महाले आणि ओमकार देशप्रभू. राज्यात चडशा गांवगिऱ्या वाठारांनी पावसान बरोच नेट धरला. पावस गजगशांनी पडपाक लागिल्ल्यान रस्त्याचेर घरांचेर झाडां पडपाक लागल्यात. पण काणकोणच्या उजो पालोवपी दळाचो फोन बंद आशिल्ल्यान लोकांक धांवपळ करची पडटा, जाका लागून काणकोणकार फुर्योज जाल्यात. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काल साकून जो संततधार पावस पडटा तो पावस रातीन सुद्धा काणकोण तालुक्यात चालूच आशिल्लो आणि ह्या वेळाचेर जवळ काणकोण तालुक्यातल्या 5 कडेन रस्त्याचेर वेगवेगळ्या पद्धतीची झाडां पडली. तळपण हांगासर एक शेडीचे सुके झाड पडून सुमार 20,000च्या आसपास नुकसाण जालें, जाल्यार सावंतवाडा हांगासर एक झाड पडलें. आणि विशेष म्हटल्यार गांवडोंगरी पंचायत वाठारांतल्या भुपर हांगासरले राजू वेळीप हांच्या घराचेर एक पणसाचें झाड पडलें. पूण सुदैवान जिवीत हानी कांयच जाली ना. हें झाड सकाळचे सुमार 6 वरांचेर पडिल्ल्यान कोणाचेर पडलें ना, कारण न्हिदिल्ली लोक जे आसा थंयसरले उठून सायडीन गेले तेन्नाच हें झाड पडलें म्हणून नशीब बलवत्तर अशी परिस्थिती म्हणपाची पाळी आयिल्ली आसा. जाल्यार दुसऱ्या वटेन जे आमचे काणकोण तालुक्यातले फायर स्टेशन आसा, ह्या फायर स्टेशनाचेर गेले कितलेशेच दीस जाले तांचो जो फोन आसा तो फोन चलना. आणि देखून जेन्ना कितें एमर्जन्सी झाड पडटा किंवा रस्त्यार झाड आयली किंवा एखाद्या झाडाचो कितें इश्यू जाता त्या वेळाचेर जेन्ना फायर ब्रिगेडीक जेन्ना आमी कॉल करता त्या वेळाचेर फायर स्टेशनार कॉल लागना. ह्या वेळाचेर हालींच डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंतर्गत एक बैठक जाली. त्या वेळाचेर काणकोणचे डेप्युटी कलेक्टर मधू नार्वेकर हाणेन हो विशय तितलो गंभीर धरिल्लो आणि बेगिनान बेगीन फोन सारको करात ना तर दुसरें ऑप्शन काडात अशें सांगिल्लें. पूण तरी सुद्दां काणकोण फायर स्टेशना वयलो फोन आजुनूय सारको जालो ना. ताका लागून लोकूय आतां बेजारल्यात. खंयच्याय गजाली खातीर फायर स्टेशना कडेन जर संपर्क साधपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार अजिबात फोनाचेर कांयच रिस्पॉन्स मेळनाशिल्ल्यान एक आतां नवें डिझास्टराचें संकट काणकोणाक तयार जालां. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यात शुक्रारा बायलांनी व्हडा उमेदीन वडा पुनव मनयली. दंतकथाचो आधार घेत ह्या दिसा बायलो वडाची पूजा करतात आणि आपल्या घोवाक दीर्घायुष्य मेळचे म्हूण प्रार्थना करतात. मारूया एक नदर गोयभर मनयले वडा पुनवेचेर. पति का लंबा आयुष्य के लिए हम लोग ये व्रत रखते हैं. उपवास भी कर सकते हैं और एक टाइम खाना खा के भी हम लोग कर सकते हैं और 5 साल तक करते हैं. फिर 6 साल में हम लोग को खाली पूजा कर सकते हैं और ये उपवास नहीं करते हैं तो फिर चलता है. ये हमारा हर साल का उपवास होता है वट सावित्री पूजा का. वडाची पूजा करतात आम्ही. सत्यवान सावित्रीने देवाचे ह्या उपरांत हाडलेले आहा म्हणून ही वडाची पूजा पारंपारीक आसता. आम्ही हे दोणे बी भरलेले आहा. दोण्यार आम्ही सगळी 5 फळां बी घातलेली आहा. अंजीचे पेट बी सगळे पारंपारीक ही वार्षिक ही सत्य हेची पूजा वडाची आम्ही सगळी बायलां मेळून हांगा करता. बायलां एकामेकाक दिता. कांयच वडाची पुनाव करपाक जमलेली आसा हांगा. ही वडाची पुनाव वटपौर्णिमे दीस उपास धरून करतात. 7 वडाची पूजा करून ताका दोणे 5 फळाचे दोणे घालून 7 फेरे सुताचे 7 फेरे घालतात
आणि बायलांक मागीर कपलाक लागून सगळे सवायशिनी बायलो एकामेकाक खायना वता. वटपौर्णिमा ही आमच्या महिलां खातीर एक उत्साहाचो सण आसा आणि ह्या स्थळाचेर म्हणजे राष्ट्रोळी ब्राह्मण देवस्थान ह्या स्थानाचेर असंख्य अशी महिला येऊन हा सण इथे साजरा करतात. आज आमच्या सगळ्यां खातीर एक अत्यंत महत्वाचो दीस आणि आज आमी वडाकडे न्यू वाडे आसा हांगा दत्त पद्मनाभ पिठाच्या वतीन संत समाज मुरगांव हांच्या बायलांनी एक अत्यंत सुंदर अशें वडा पुनवेचें गीत गावन तांणी आज ह्या फूल जे सेलिब्रेशन आसा ताका सोबा हाडली म्हणल्यार जाता. स्वामी रमेशानंदाचार्य हांच्या वटेंतल्यान सदांच कितें ना कितें तरी वेगळें करपाचो प्रयत्न सदांच जाता. तपोभुमीरूय आमी पळयलां तांणी बायलांक सदांच अशें फुडें काडपाचे तांचे प्रयत्न आसा आणि ताजोच म्हणून एक भाग म्हणून तांणी आज अत्यंत सुंदर अशें गीत सगळ्यां खातीर म्हणलें. वटपौर्णिमा ही खास सण हो स्वासिनी बायला मनशांक आसा आणि दर स्वासिनी हो व्रत करता. हो व्रत आपल्या घोवा खातीर करता. सो आमी आतां ह्या वडाक फेरे मारता, पुजा करता पयलीं वडाची, मागीर सूत बांदून फेरे मारता आणि मागता अशें की 7 जल्मांक आमकां होच घोव मेळचो आणि ह्या जल्मांक आयुश्यभर तेजी साथ मेळची हेच आमचें मागणें ह्या वडांतल्यान. तेव्हा त्या वडाच्या झाडाच्या ते एक ह्याचो तुमच्या आरोग्याच्या परिणाम बरो जाता. दुसरी गोष्ट, आणि जी दैवी आमची वृक्ष असत वड, पिंपळ, आंबा हे जे दैवी वृक्ष असत हेतून जास्त दीर्घायुष्य जगणारा झाड ह्या वड असत. 400 500 हजारांनी वर्षा जगतात ते. आणि दुसरी गोष्ट त्याचे हे पारंब्या म्हणजे त्याचो एक विस्तार किती वाढत असता बघा. पारंबी टेकली का त्याचा विस्तार वाढलो पुढे, पारंबी टेकली का आणि ते पुढे गेला. तशा पद्धतीने तुमच्या संसाराचा वेल सुद्धा असोच वाढपाचो. ते त्याचं हेमा कडसून हे वटसावित्रीचा उपवास केला वडाचो आणि त्यांनी प्राण घेतला. त्याचे प्राण घेतला म्हणून हो आम्ही आता हे इथं हिंदू धर्मात आम्ही वटसावित्रीचा उपवास करून आपल्या नवऱ्याचं आयुष्य मागतो. नवरा आपला लोक सगळी जण बायला वडाकडे जाऊन वडाक पूजा करतात आणि दोरे घालतात आणि हा नवरा आपला हा जन्मी आयुष्यभर आपला हा नवरा राहू दे. सण एक वटपौर्णिमेचा एक सण असतो आणि त्याका लागून हे आम्ही सत्यवानान सावित्रीक एक सावित्रीन सत्यवानाचो प्राण वाचोवपाक एक तेणी तो 3 दिसाचो उपास केल्लो असता. म्हाका 21 वर्सां जाले दिक्षे घेवन आनी 21 वर्सां हांव वडाची पुजा करता. ही म्हाका वडाची पुजा केल्ली म्हाका खूब प्राप्त जालें, आयुश्य वाडलें.
ही माझ्या पद्मनाभ संप्रदायाची कृपा आमच्या सावली पडली म्हणून आम्ही आज हे स्मरण केले. पीठाच्या वतीने आज महिला पौरोहित्य याचं शिक्षण जे आहे ते मोठ्या प्रमाणात आमच्या सगळ्या भगिनी घेतात आणि त्याच आमच्या भगिनीने दरवर्षी याच भगिनी आपल्या इथं पौरोहित्याची सेवा करतात. आजही त्यांनी छान प्रकारे केली आणि सगळ्या महिला एकत्र येऊन या वटपौर्णिमेचा सण साजरा केलेला आहे. सर्वांनाच माहिती आहे की वटपौर्णिमा साजरी याच्यासाठी करायची की आम्ही जी झाडं जी लावतो त्या झाडांचं मोठ्या प्रमाणात संरक्षण करायचं, कारण हे झाड जे वडाचं आहे ते आम्हाला मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजन देतं. आपलं घर सारखं बरं रावचं, आरोग्य बरे मिळते, आयुष्य बरे मिळते म्हणून वटपौर्णिमेसाठी आम्ही सगळे बायलांनी केला. त्याच्याबद्दल हांव सगळे बायलां देव बरें करून म्हणटा. संस्कृतीक वटपौर्णिमेक खूब म्हत्व आसा. जेन्ना पयलू आमकां काय खबर ना सत्यवान सावित्रीची गोश्ट येता तेन्ना सत्यवानाक लागून सावित्रीन कशें आपलें कुंकूम तेणें परत घेतलेलें हे खातीर हिंदू संस्कृती ते खूब तेजें मानाचें तेका मोल आसा. त्या खातीर आमच्यो बायलो जो पर्यंत आमचो कपला कुंकू आसचो तो पर्यंत आपले घोवाक बरें आयुश्याचें अशें आमचे कडेन सदींच मागता. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. देशांतले विद्यार्थी मारुतीची शेपडीवरी आसात. नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणा सकयल्ल्या एनडीए सरकाराच्या रावण राज्याचो पराभव करपाक भगवान हनुमाना कडल्यान बळगे घेयत. विद्यार्थी एकठांय आयल्यात. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावन सांगले तांचे वयलो अन्याय पयस करात. सगळ्या विद्यार्थ्यां खातीर नीट परीक्षा परत घेयात. गोंय प्रदेश काँग्रेसीन मागले. नीट परीक्षेत भारतभर मार्कांचो घोटाळो जाला. गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीन आझाद मैदानाचेर निषेध सभा घेतली. विधानसभेत परीक्षेच्या घोटाळ्याबरोबरच वीज दरवाड आणि इंधन दरवाडीचेरय आवाज काडटले अशें काँग्रेस फुडाऱ्यांनी सांगले. सरकारान नीट परीक्षा रद्द करपा दिकेन पावलां उबारली नात जाल्यार नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडिया 24 जुनाक संसदेत घेराव घालतले अशें फुडाऱ्यांनी सांगले. The parents of the students went to the Supreme Court, although there was no stay, but the process of counseling of this examination will be subject to the judgment of that petition in the Supreme Court. So म्हाका दिसता हो अन्याय जाला आनी याद जाता जेन्ना when Sita was kidnapped by Ravan, तेन्ना Lord Ram sent Hanuman आणि Hanuman was also captured. पण त्या वेळार तेमी उजो जो पेटलोलो for the tale of Hanuman, that was the misadventure, and because of that misadventure Sita was rescued. आख्खे लंकेक उजो पेटयलो. The tale is like of Hanuman is like that of the students. हो उजो जो या एनडीए सरकारान फॉर सेल्फ गोल माला हो आख्खो देशभर हो उजो पेट्टलो and this corrupt NDA government will burn in the future. I am confident that as said आमचे दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विराटोईंग आहा, there will be a protest in parliament by NSUI and the Congress party, and we will always be with the students. So on 24th of this month we will be doing a parliament ghera also. The Congress party and the NSUI will be doing a parliament ghera, and many NSUI activists from Goa will also join this program. कोळशेची आवक बंद करात. गोंयचो वीज दर देंवतलो. दक्षिणेचो खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडिसान सांगले. वीज दरा फाटोफाट पेट्रोल आणि डिझेलाचेर वेट वाडोवप म्हटल्यार गरिबांचे फाटीचो कणो मोडून वडोवपाचो प्रकार. भाजपा सरकार सेगीतपणान हे करत आयला अशें म्हणत गोंय प्रदेश काँग्रेसीन आपलो निषेध उक्तायलो. जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी पयली येताली थ्रू कोल तेन्ना आमची बिलां लेस आशिल्ली. तो कोल इंडियाक एक्सट्रॅक्ट जातालो. हे मोदी सरकारान अडानीक कोल हाडपाक ऑस्ट्रेलियाक सावन इम्पोर्ट लायसन्स दिला आणि तो कोल
ताजो प्रायस 3 गुणा चड जो पळय इंडियेचो कोल मेळटा इतलो कोल आसा आमचे कडेन तरी पूण मोदीन अडानी कोल ऑस्ट्रेलियासान हाडपाक परमिशन दिला विच इज 3 टायम्साचेर ते विकते घेता सरकार आनी त्या खातीर ही बिलां आमची वाडल्यान इट इज डायरेक्टली लिंक्ड कोल तो बंद करा आमची बिलां सकयल देंवतली ये तो होना ही था हे हो सरकार बारीक जनतेचो म्हाका दिसता हे अच्छे दिन तेमी दाखोवन दिले इलेक्शन जालें आनी लोकांक इतले अश्युरन्स दिले हे फ्यूल कट करून उडयले प्रायजीस फ्यूल हायकाचे देंवयल्ले पूण आज पोत्तोन तेमी चडयले हें दाखोवन दिता हें फक्त जुमलेबाजी इलेक्शनां सांगताले म्हणून दे आर नॉट सिरियस there are 2 hikes. One is the power hike as well, and power hike by 3.5%. When we spoke about the power hike, ani the fuel hike, this is like breaking the backbone of the normal citizen. बारीक जनतेचो बॅकबोन मोडपाचो प्रयत्न हो BJP सरकार आणि प्रमोद सावंत सरकारान केला. इन्फ्लेशन आज दाखोवन दिता की जेन्ना मनोहर पर्रीकराचो सरकार जाल्लो म्हाका याद जाता 2012 त्या वेळार तेणें वेट कातून 60 रुपयाचे प्रायस दिलेलें 60 रुपीज पर लिटर वॉज गिवन टू गोवन्स आनी हो तेगेलो शिश्य प्रमोद सावंत हेणें उरपाट केलें हें कितें दाखोवन दिता भावंदो हें दाखोवन दिता की दीस गव्हर्मेंट इज नॉट सिरियस ओन्ली जुमलेबाजी and the Congress government, the Congress party along with the India Alliance partners, we will definitely raise this issue, we will protest, we will raise this issue of the power hike as well, which is very serious. कित्याक almost 1400 crores recovery जावपाक जाय 1400 crores recover from steel power guzzlers, commercial establishments, government departments हेंगेली रिकवरी कोण आसतना बारीक जनतेचेर म्हाका दिसता हो प्रेशर घालता आनी डिस्कनेक्शन 1-2 म्हयन्यान डिस्कनेक्शन धाडटा for if you don't pay the dues of electricity department. But if you look in the longer run, almost 7-10 years dues are pending. Why are these crony capitalists spared? So we will definitely, the Congress party will take this issue in the coming assembly as well. गोवा 365 खातीर विल्यम रॉड्रिक्स आणि ओमकार देशप्रभू. गोवा वेल्ला एससी नावेली विलेजर्स युनियनाक टाय ब्रेकरा वरवीं 6 विरोधात 5 अशा गोल फरकांनी हारायलो. यूसी बानावलेनी फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. पळयात रंगतदार खेळ. दोनूय पंगडां मदीं अटीतटीचे झूज चालू आशिल्ले. कोण बाजी मारतलो हाचेर सगळ्यांचीच नदर तिगून उरली. बानावलेच्या सेंट जॉन दी बाप्तिस्ता खेळा मळार ही फुटबॉल सर्त बरीच रंगली. टाय ब्रेकरा वरवीं 6 विरोधात 5 अशा गोल फरकान नावेली विलेजर्स युनियनाक हारावन गोवा वेल्ला एससीन जैत जोडले. गोवा वेल्ला एससीच्या कुणाल कुंडयकाराक मॅन ऑफ द मॅच किताब फावो जालो. 13वे काना बानवली पंचायत इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीचे फायनलीत गोवा वेल्ला एससी जैतिवंत जालो. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. IMDन फुडले 5 दीस हवामानाचो येल्लो अलर्ट ते ऑरेंज अलर्ट मेरेन वाडयलो. आयतारा 23 जूनाक रेड अलर्ट जारी केला. घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. लोकांनी योग्य ती जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला. नैऋत्य मॉन्सून सक्रिय आशिल्ल्यान ह्या वाठारात उटांगराचो पावस आणि संभाव्य धोको निर्माण जाता. IMDन फाटल्या 24 वरांत गोंयच्या खुबशा वाठारांनी हलको ते मध्यम पावसाची नोंद केल्या. वाळपय सारख्या वाठारांनी 258.7 मिलीमीटर परस चड पावसाची नोंद जाल्या. पुढल्या सप्तकात चालू आशिल्ल्या मध्यम ते उटांगराच्या पावसाची तयारी गोंयच्या लोकांनी करची.
आयएमडीन कांय वाठारांनी वाऱ्या सयत उटांगराचो पावस पडटलो अशी शिटकावणी जारी केल्या. वादळी वाऱ्या वेळार झाडां सकयल वा उदकाच्या स्त्रोत्रां लागीं आलाशिरो घेवप टाळप आनी विजेचो धोको टाळपा खातीर विजेची उपकरणां अनप्लग करप म्हत्वाचें. वादळी हवामान आनी 2.7 मीटर मेरेन उंचायेचो अदमास आशिल्ल्यान महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगे वयल्या दर्यादेगेर नुस्तेमारी करचे न्हय अशी शिटकावणी नुस्तेमाऱ्यांक दिल्या. शेनवारा खातीर ऑरेंज अलर्ट. आयतारा 23 जूनाक रेड अलर्ट. उटांगराचो पावस पडपाची शक्यताय. लोकांक शिटकावणी. शेनवारचे तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.